मोगाच्या कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, आज आम्ही करशा सांताच्या नियाळाक तुमकां सोमेस्तांक स्वागत. आज आमी सांत जेरोमाचें स्मरण करता. मुखलो थोडो वेळ आमी ह्या संताच्या जिणेच्या नियाळाक करसूंक प्रयत्न करया. मोगाच्यानो, सांत जेरोम 341 वर्सा युगोस्लोविया म्हणल्या गांवांत जल्मलो. हाका 360 इसवेंत पापा लिबेरियोसान पवित्र स्नान दिलें आनी ह्या संताचें सगळें उंचलें शिकाप रोमांत जालें. उपरांत तो जणवाय आपणूक 6 वर्सां भोंवलो, तरी आपल्या 39 वर्सां प्रायेचेर ताका याजाची दिक्षा लाभली. उपरांत ताणें कॉन्स्टँटिनोपलांत सांत ग्रेगोर नाजांझिया हाची शिकवण अंतर्गत केली. त्या मागीर रोमांतल्या पापा साहेबाचो कार्यदर्शी जावन 5 वर्सांची सेवा ताणें दिली. रोमाचो पापा दामासनाच्या मरणा उपरांत रोमाच्या थोड्या याजकी वर्गान विसून काडल्या विलासी जिणी पळोवन सांत जेरोमान कठीण उतरांनी टिका केली आनी रोम शहर ताणें सोडलें. बेतलेमाक तो गेलो आनी थंय पवित्र पुस्तकाचें भाशांतराचें काम ताणें आरंभ केलें. आनी मोगाचेनो, सांत जेरोमान 18 वर्सां वरेग ह्या भाशांतराचें काम सुरू केलें. ही 18 वर्सां म्हळ्यार ती पुरातनाची वर्सां मोगाचेनो. आनी ते दळा ना कागात, ना पेन्सील, ना पेन, ना कितेंच. आनी आमी कन्नड भाशेन म्हणटा ओले गरीगळू म्हणून, त्या ओले गरीचेर ताणें ते येद्दे व्हडल्या महान बुकाचें काम आरंभ केलें. आनी पवित्र पुस्तक आशिल्लो अरामायीक भाशेन, ग्रीक भाशेन आनी हिब्रू भाशेन, ह्या तिनूय भाशेन आशिल्लो पवित्र पुस्तक ताणें लात्या भाशेन भाशांतर करून 404 इसवेंत संपयलो. इतल्या सलिसायेन वचूंक जावचें ह्या बुकाक वल्गेट म्हळ्यार सामान्य तरान वापरचें म्हूण म्हणटात. त्रिदंतीन महासभेन सांत जेरोमान बरयल्ल्या भाशांतराक पवित्र सभेचें अधिकृत बराक म्हूण मानून घेतलें. सांत जेरोम रागिस्त स्वभावाचो, भोव तीक्ष्णायेन वाद मांडटालो, पूण आपलें उणेपण तो केदाळे सादेपणान मानून घेतालो. आपल्या जिणेची अखेर पर्यंत उपास करण, जागरण करण, आपल्या कुडीची दंडोणी तो करतालो. आनी ते दळासो ताचें भाग्यवंतपण आराम जाला म्हणयेत. पवित्र पुस्तक वासिजे, ताचे उपरांत मागणें करिजे, परत पवित्र पुस्तक वासिजे म्हणून म्हणटालो सांत जेरोम. कोण पवित्र पुस्तक नेणा तो क्रिस्ताकच नेणा म्हणून म्हणटालो तो. सांत जेरोम 404 इसवेंत मरण पावलो. ताका लायब्रेरियनाचो पात्रोन म्हणून मान करतात. आनी मोगाचेनो, सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें भाशांतर सांत जेरोमानूच केल्लें, तरी आज आमी ताचें स्मरण करता आसतना आमच्या मायभाशेंत भाशांतर केल्ल्या भाशांतरकारांचो आमी आज उडास काडूंक फावो. तांचेर आमी सोम्या जेजूची दाराळ आशिर्वादां मागया. आनी विविध तंत्रज्ञान उपयोग करून आमच्या मोबायलांचेर, इंटरनेटाचेर आमी पवित्र पुस्तक वाचिचें आमच्या दियेसीन साद केलां. तर मोगाचेनो, आमी सदांय पवित्र पुस्तक वाचया. जें कितें आमी वाचलां ताचो बरो करून नियाळ करया. तें इल्लें बरें करून समजून घेवंक प्रयत्न करया आनी त्या प्रकार आमची जिणी मांडून हाडया. पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आमच्या जिणेच्या पावलांक
उजवाड फांको आनी तर मोगाचें सांत जेरोमाची जिणी आनी ताणें पवित्र पुस्तकांत केल्लो वावर हें पुरो तुमी इतल्या सुस्निकायेन आयकलें. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसाच्या नियाळाक हांव स्वागत मागतां. आयचो नियाळ करच्याक पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमी आयकुया. सांत लुकाचो वांजेल 9 अध्याय 51 वाक्यातावन 56 वाक्य पर्यंत. लूक chapter 9 51 to 56. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटस जेरुसलेमाक वेचेंस म्हणून जेजून दृढ मोण केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सरून वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराई करूंक म्हणून सामारियेचे एक हळ्ळेंत रिगले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिस जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले, सुमया, मोळ बारतावन उजो देवून हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जायतवे. तेदोन जेजून तांचे कुशीन गुवोवन हांकां भेस्टायलें. उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त दही मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या वांजेलांत 3-4 प्रमुख संगती आसात आमच्या नियाळाक. त्यो सकट घेवंक जावचें ना नियाळ करूंक. तांतली एक संगत हांव घेतां तुमच्या संगता थोडो वेळ हो नियाळ करूंक हांव आशेत. आनी परत हांव तुमकां ह्या नियाळाक हांव स्वागत मागतां. आनी नियाळ करीत येत आशिल्लो एक विशय असो आसा. तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो देखून थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिलो ना. People did not receive him because he was on his way to Jerusalem. This is about the people of Samaria. लुकाच्या वांजेलाच्या 9व्या अध्यायांत 51 वाक्यांत लुकाचो वांजेलाचो दुसरो भाग सुरू जाता म्हूण येता. ते धड म्हणसर गॅलिलियांत आपणाचें मिसावूंक करनासलो जेजू आतां सीदा जेरुसलेमाक वचूंक निर्धार घेता. आनी आज सुरू जावचे शुभ वर्तमानाचें पयलें वाक्यच अशें आसा, आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचेंस म्हणून जेजून दृढ मोण केलें. सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले देखून जेरुसलेमाक वेचें. जेरुसलेमाक वेचें म्हळ्यार सर्गींक वेची वाट. आतां सर्गी वचाचें तर जाल्यार आपणें मोरवाचें आनी जेरुसलेमाक मोरोंक म्हणून वेचेंस म्हणून दृढ निर्धार केलो. न्हय मरनात हांव पळापळ घेवन म्हाका तें फूड करूंक म्हणून गेलो. पूण आज आमी नियाळ करचो तो विशय न्ही. आज आमी नियाळ करचो सामारिया घरांनी जेजू जेरुसलेमाक येता म्हणून पळोवन ताका आपणाच्या हळ्ळेंत घेवंक इन्कार केलो, स्वागत दिलो ना. भाऊ आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत उण्यार 3 कडेन जेजूक रिजेक्शन मेळिल्लें, तिरस्कार मेळिल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. पयले नजरेंतांत खंडीचो आमकां सुमेस्तान कळीत आसा. लुकाच्या वांजेलाच्या 4व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटा तें इजाया प्रवादेचो प्रवाद घेवन तो कवळो घेवन तो उलयता आनी म्हणटा, आज जें कितें हांवें वाचलें तें पूर्ण जालें म्हणटा. आनी तितलें येतना लोक ओ जुजेचो पूत न्हय गे, हाचे भाऊ आनी भयणी आमच्या सांगात आसात न्हय गे तें म्हणून ताका नाकारतात. नाकारतात एकाच एका कारणाक लागून. कित्याक सर्वेस्पराची दया माया प्रसार करचे वरस लागीं पावलो म्हणून परगट करूंक आपणाक
धाडला म्हणून तो सांगता मात्र आणि थंय रावयता. इसाया प्रवाद्याचो प्रवाद आणि की एक मेट मुखार येता आनी म्हणटा जी कोण नश्टी आसात वायटपणान आसात तांकां नाश करूंक म्हणून आपणाक धाडला म्हणून आसा. पूण जेजू नाश करूंक म्हणलें तो घेना. हांव नाश करूंक आयिल्लो न्हय, हांव सगळ्यांक जीव दिवंक आयिल्लो म्हणून तो समजून आसलो जाल्ल्यान. आनी हें नजरेतकारांक स्विकार करूंक जालना. आपणाक कश्ट दिल्ल्या वैरींक नाश करीचेच, देवान नाश करीचेच. जर तो देव नाश करिना तोलो देव आमकां नाका, तोलो देव आमकां नाका. ह्या खातीर जेजूक नजरेतकारांनी नाकारलो. आनी एकडे दुसऱ्या दृश्टांतान आमी पळोवचें जर जाल्यार जेजूक तिरस्कार केल्लें तसलें घडीत आमकां मार्काच्या वांजलाच्या 5व्या अध्यायाच्या 17व्या वाक्यान आमकां पळोवंक मेळटा. 5व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळचें न्हय जेजून गेनेझरेत गांवांत देंवसारला गेल्ल्या एका मनशाक भलायकेक फाटी हाडचें तसलें घडीत. तुमी कोण म्हूण म्हणटाना आमी सैन म्हूण म्हणटात ते. आनी ताचे उपरांत जेजूक ताका भायर वचून बेश्टायतना फर्मायतना ते म्हणाले तूं हांगा तर आमकां वचूंक फर्मायताय जाल्यार त्या दुकरांतय म्हणून वचूंक आमकां सोडू वसा म्हणटा. आनी दुकोरू लागीं लागीं 2000 भर आसले दुकोरू कडशेतान सकला पडटात, दर्यान पडत नास जावन चलतात. हो मनीस सारको जाता. पूण गांवचे मनीस येतात कित्याक हे दुकरांक सोरोवंक नासले मनीस गांवांत वचून सांगतात अशें अशें जालें म्हणून ते येतात. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा मार्काचो वांजल 5वो अध्याय 17वें वाक्य. पवित्र पुस्तक म्हणटा they asked Jesus to leave their place. जेजून तांचो गांव सोडून वचचें म्हणून ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. कोलो उपकार पळय, कोलो उपकार मागलो. जेजून तांचो गांव सोडून वचचें, प्लीज लीव अस, डू नॉट स्टे हियर. कित्याक तूं हांगा आसा तर जाल्यार आमकां नश्ट जाता, आमचे दुकोर मरतात, विविध रितीन तूं आमकां नश्ट करूंक आयलाय. देखून वचो कोणाक? जेजू. जेजू नश्ट करूंक आयिल्लो गी? बिलकुल न्ही. पूण जेजूचो पाटलाव करतना नश्ट जावचो संभव आसा गे? जायतो आसा. जेजूचो संपूर्ण पाटलाव करतना जायते संगतीचो नश्ट तुवें भोगीचेच पडटा. जर तो नश्ट भोगूंक तूं तयार नाही जेजूक तूं घेवंक शकना. आनी ह्या खातीर त्या दीस जेजून त्या देंवसारांक दवणयता त्या दुकरांनी वचोंक सोडिचें म्हण नातलें. हांव अवकाश दिना तुमकां वचूंक येता म्हणून सांगता आसलें. पूण जेजू त्या दुकरांनी वचूंक सोडता आनी ह्या वरवीं त्या लोकांक एक विंसूंक एक अवकाश दिता. जेजू या दुकोर आनी ते लोक दुकराक विंचतात. जुदासान मात्र 30 नाणी विंचली आनी जेजूक नाकारलो न्ही. त्या गेनेझरेत गांवच्या मनशांनी जेजूक नाकारलो. आनी तिसरें दृश्टांत जावन आसा आयचें. समारिया घरांनी जेजूक आपणाच्या गांवाक स्वागत केलो ना. कित्याक? तो जेरुसलेमाक वेसो म्हणून तांकां कळीत जालें. आतां आमी समजून घेवचें समारिया घरांक आनी जुदेवांक ह्या जेरुसलेमांत आसल्ल्यांक कितें सैरीक आसली, कितें संबंद आसलो. दावीद राया उपरांत ताचो पूत सलमान राय जालो. सलमान उपरांत सगळें इस्रायल कितें आसलें 2 वांटे जालें. हें सादारण एक जेजू जल्मोवच्या 922 वर्सां आदीं क्रिस्तपूर्व 922 इस्वेंत म्हूण सांगेत लगभग 2 वांटे जालो. उत्तर इस्रायल आनी दक्षिण इस्रायल. आनी दक्षिण इस्रायलांत आसा जेरुसलेम. उत्तर इस्रायलाचें राजधानी प्रमुख शहर जावन आसलें समारिया. सादारण एक 7व्या शतमानांत क्रिस्तपूर्व 721 इस्वेंत असिरिया गांवान ह्या उत्तर इस्रायलाक चलविलें आनी थंयच्या बळवंत मनशांक घेवन असिरियाक गेलें आनी हेर गांवांत हाडून लोकांक हाडून ह्या उत्तर इस्रायलांत हांगा सेटल केलें. समारियांत थंय हांगा सगळ्यांनी. आनी ह्या मुखांत जे कितें जुदेव आसले ते जुदेव जावन उरोवंक शकले नात. देवाचो लोक आसलो संपूर्ण जावन देवाचो लोक जावन उरोवंक शकलो ना. कित्याक? अन्य धर्मीय तांचे मदें आयले, काजारां हांचे मदें आनी तांचे मदें जालीं
आनी ह्या वरवीं निजायकी देवाक समर्पिल्लो लोक जावन तांच्यानी जियोंक जालें ना. मिक्स्ड ज्यूस, मिक्स ब्लड ज्यूस. आनी ह्या खातीर हे दक्षिणाचे जेरुसलेचे जुदेव ते जुदेवूच जावन उरले. तांणी हांकां केंडूंक सुरू केलें, मस्त केलें. पूण हे दक्षिणाचे हे जेरुसलेमाचे 580 आनी 7 इसव्यांत 587 इसव्यांत नेबुकदनेझरायान बॅबिलोनाच्या नेबुकदनेझरायान दक्षिण इस्रायलाक चलविले, तांकांय बॅबिलोना गुलाम जावन व्हेले. पूण ते हेरां लागीं काजार जाले नात. ते तांच्या मदेंच जुदेव जावन उरले. कितें जाल्यार सांडता, जीव जाल्यार सांडता, पूण आमच्या देवाक आनी आमच्या धर्माक आमी सांडूंक तयार ना. तांणी सांडलें ना. फाटीं येवन ते सादारण 70 वर्सां उपरांत फाटीं जेरुसलेमाक येवन नेबुकदनेझरायान कोसळायिल्लें तें सल्मोनायान बांदिल्लें तें देवाळ परत बांदतना ह्या उत्तर इस्रायलांत आशिल्ल्या ह्या सामारियांत आशिल्ल्या ह्या जुदेवांनी संपूर्ण जुदे न्हय ते मिक्स जाल्यात. आतां तांणी येवन आमी तुमकां कुमो करता. कित्याक आमी जुदेव जेरुसलेमाचें तेंप्ल नवीकृत करून बांदूंक आमी कुमो करता म्हणटा. ना, तुमची कुमकेची गरज ना. कित्याक तुमी पोल्यूट जाल्यात, तुमी भ्रश्ट जाल्यात, तुमी देवाचे संतच जावन उरोवनात. तुमकां अवकाश ना म्हणून तांकां केंडलें, तांकां धाडलें, तांकां पयस केलें. आनी ह्या खातीर ह्या सामारियाकारां आनी जुदेवा मदें मस्त मनस्ताप चल्लो. जुदेव ह्या सामारियाकारांक सुण्याचे फास्ट जावन लेखतलो आनी सामारियाकार जुदेवांक खंटाळटले. जायतो राग तांचे थंय आसलो, जायतो क्रोध तांचे थंय आसलो. आनी ह्या खातीर केन्ना सामारियाकारांक समजता जेजू जेरुसलेमाक येता म्हणून ताका नाकारतात, ताका स्वागत दिनात. तूं जेरुसलेमाक येता तर जाल्यार ते जेरुसलेमांत आसचे आमचे वैरी, तूं तांच्या सांगात येताय, आमच्या गांवाक येवचें नाका, तूं तेन्ना खंयच्यानय वच, आमच्या गांवाक येवचें नाका. भाऊन आनी भयणीनो, जेजूक नाकारूंक जायतीं कारणां जायत्या लोकांक मेळ्ळी. तो फातक्यां सांगाता भोंवता, तांच्या सांगाता जेवता म्हणून शास्त्र्यांनी फारिसेवांनी जेजूक कंटाळलो. आनी ताचे तान कितेंच घेवंक शकले नात. मलगडे याचक हांणी सदी जेजूक गण्य केलें ना. कित्याक तो फातक्यां सांगाता भोंवता. चड आनी चड रितीन समाजान नाका म्हणून कान्नोडिल्लें सांगाता भोंवता. देखून आतां चॉयस म्हजें अहम आसा ते फातकी म्हणून हांवें वलायना. जर देव ते फातकी न्हय म्हणून वलायता आनी तांच्या सांगाता भोंवता तर जाल्यार म्हजें अहम इतलें व्हड आसा, म्हाका देवच नाका. त्या स्थितीक मनशान वचून पावचें. आनी जेजूक तांणी कंटाळलो, नाकार. जेजू तान कितेंच घेवंक ते शकले नात. आज सवाल हे, आमी देशभक्त जावंक नजो गी, सामान्य घरामध्ये देशभक्त जावंक नजो. देशभक्त जायचे, भोव बरें, पूण देवाच्या की उंच देश न्हय. जर तुज्या देवाक मान करूंक, तुजो भावार्थ जियोंक तुजो देश सोडिना तर तुज्या देशांत भक्त आसूंक फावो न्हय. पयलो जागो म्हज्या देवाक, उपरांतलो जागो हेरांक. पयलें सदां सर्गींचें राज. पयलो जागो देवाक, दुसरो जागो न्हय, दुसरो जागो न्हय. आनी ह्या खातीर जायते आमकां क्रिस्तांवांक केणटा जावंक पुरो. रोमा कितें हें करतात, थंय तावन कितें, हांगा तावन कितें, थंय कितें, हें कितें. वय आमचे थंय देशभक्त आसा. आमी भारतीय म्हणून सांगूंक आमी संतोश पावता, पूण ताच्या की पयलीं आमी देवाची भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं, आमी इगर्ज मातेची भुरगीं. पयलें तो पयलो स्थान तो, ताच्या उपरांत हेर सगळे संगती. दुबळ्यांची, पातक्यांची कित्याक हो पार्थ घेता, कित्याक हो पार्थ घेता. काळ्यांची वो कित्याक पार्थ घेता. वर्णभेद असताना काळे आनी गोरे म्हणलं तसलें एक दोन वांटे असताना जर एका याचकान काळ्यांची पार्थ घेतली, या एका क्रिस्तवान काळ्यांची पार्थ घेतली तर गोऱ्यांनी ताका कंटाळलो. देव जाल्यार नाका, आमी मिसाक वचना, कंटाळलो. जेजूक रिजेक्ट केलें. भाऊन आनी भयणो, समजून घेवचें न्ही, सामान्य घरांनी मात्र जेजूक रिजेक्ट केलें. जेजूक आजय रिजेक्ट करन आसा हांव. कित्याक
हांवें चिंतल्लें जें कितें म्हजें जें कितें अहम म्हणून आमचें तें आसा तें आमकां सोडिना जेजूक संपूर्ण स्विकार करूंक. डेथ पेनल्टी मनशाक मरणाची शिक्षा दिवचें इगर्ज माता ओपना. कितलेंय व्हड पाता केला जावंक पुरो, कितली व्हड सूख केला जावंक पुरो, पूण जीव काडचे तसले हक्क मनशाक ना म्हणून इगर्ज माता वाद मांडता आनी ह्या खातीर डेथ पेनल्टी ना म्हणटा. जायत्या क्रिस्तांवांक हें स्विकार करूंक कश्ट जाता. हें तुमच्या भावा भयणीक तांणी लागाड काडलें जाल्यार ह्या क्रिमिनलाक तुमी डेथ सेंटेन्स दिता जाल्यार म्हणून संकेत असले आसात. ही गरज माता डेथ पेनल्टी उखलून धरिना म्हणल्या खातीर ही गरज माता नाका म्हणून सांडून गेल्ले आसात. गर्भपात सूख म्हणून ही गरज माता सांगता. ही गरज माता गर्भपात सूख म्हणून सांगता देखून ही गरज माते कंटाळचे जायते आसात, देवा कंटाळचे जायते आसात. हांवें चिंतलें सारकें म्हणून रुजू करचे खातीर. युथनासिया दयामरण सूख म्हणून ही गरज माता म्हणटा. ती सूख तें करचें सारकें न्ही. जी कितें दूख निमाणें घडये ताणें भोगूंक आसा ताणें भोगीचेच. ती दूख ताका नितळ्याक व्हरूंक सच्चेत असलेक संगत जावंक साध्य आसा आनी देव जायते बडी ही दूख वापरता नितळ करूंक म्हणून ही गरज माता सांगतना हांकां कितें कळीत आसा, कितें आमी बेश्टेंच दूख भोगाचें. दयामरण दिवया, इंजेक्शन दिवंक लागाड काडया म्हणून सांगून केन्ना ही गरज माता घट्ट रावता तेन्ना ही गरज माते विरोध देवा विरोध केल्ले जायते दाखले आसात. पाद्र्याप तांगेर गेलो त्या खातीर हांव आनी मुखार मिसा घेना. कित्याक तो म्हजो दुस्मान. वचून तांगेर गेलो, तांगेर जेवून गेलो त्या खातीर हांव मिसाक वचना. सांगचे जायते आसात. भाऊ आनी भयणीनो, पेद्रू आपणाचो जीव रिस्केर आसा म्हणून समजल्लोच सोम्याची वळोवक ना म्हणालो. शिशी पळापळ घेवन धांवले. आपणाचो जीव, आपणाचें अहम, आपणाचो अहंकार, आपणाचें कितें रिस्केर आसा म्हणून सांगतना देवाक सांडचेत आसलें, जेजूक सांडचेत आसलें, इगर्ज मातेक सांडचेत आसलें, भावार्थ सांडचेत आसलें. जायते दाखले आमच्या चरित्रांत आसात. हें समजून जेजून सांगिल्लें मातेवाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 30 आनी 7वें वाक्यांत आमकां आयकूंक मेळचें. मॅथ्यू 10:37. आपल्या बापायक, आपल्या आवयक, भावां भयणीक, भूंय भाटेक आनी आपणाकच पाठ करिना तर तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. आपल्या संबंधाक, आपल्या क्रिस्तकायेक आनी आपणाकच ह्या अहमाक पाठ करिना म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. तूं कोणाचो दुसऱ्याचो शिष्य जावंक पुरो, म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. भाऊ न्ही भयण, कंप्लीट डिटॅचमेंट कुर्सो सांजू हांव म्हणटा. एक सुकणें खंयच्याय एका संगतेक, एका बारीक सुताक त्या सुकण्याक बांदून घाला तर जाल्यार तें सुकणें उबोवंक शकना. एक मनीस खंयच्याय एका संगतेक चिटकोवन रावला तर जाल्यार तो देवा थंय उबोवंक शकना. सकना, बिलकुल सकना. जावंक पुरो आमच्या संबंधाक आमी चिटकोवन रावता आनी जो संबंध देवा सांगता हांवें बांदून हाडचे तो संबंध हांव नाकारता. जावंक पुरो क्रिस्तकाय पासत, जावंक पुरो जायते फावटी आमच्याच चिंतपाक, आमच्या भलायकेक, आमच्या ताकाक आमी चिटकोवन रावता. देवाचो संबंध आमी तुटयता. तो बॉयफ्रेंड हांव ताच्या लागीं मोगार पडल्या, तो अक्रिस्तांव. हांव म्हज्या भावार्थाक सांगूंक तयार आसा पूण म्हज्या बॉयफ्रेंडाक न्ही. हांव म्हज्या भावार्थाक सांगूंक तयार आसा, म्हज्या गर्लफ्रेंडाक न्ही. समाजा घरांच्या कितले उत्तीम जाल्या त्यात फोंडान ना आमगे. ते म्हाका सोडून गेला, म्हजें धूव जावन आसूं, म्हजो पूत जावन आसूं, म्हज्या कुशे विरोध केला, कालय जावं दी ताका येवकार ना. हांव ताका बोगसूंक सोना, मेल्यार हांव ताका बोगसूंक सोना. कोणाक वेंचता हांव? आमच्या अहमाक. कित्याक समाजांत म्हाका एक इन्सल्ट जाला, म्हाका इन्सल्ट जाला. तें इन्सल्ट हांव बिलकुल बोगसूंक तयार ना, तें सोंसून व्हरूंक तयार ना. देवान म्हाका बक्षिना जाल्यार व्हडली. भावण आनी भयणीनो, सोमयाक हरी एका घडी आमी विंसूंक जाय. समाजा घरांनी व्हडलो जैत एक अवकाश होगडावन घेतलो, व्हडलो अवकाश होगडावन घेतलो.
तूं ओगडावन घेवंक आशें ताई अवकाश ओगडावचो नाका ओगडावचो नाका जें कितें सोम्याच्या आनी म्हज्या मोगाच्या त्या बांदांत कितें आड येता तें सगळें हांव सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा हें जायचें आमचें मागणें ही जायची आमची आशा केन्ना ही विसवून आमी करता तेन्ना आशिर्वादांनी भरता कितेंच खंयचीच संगत आमकां हालोवंक शकची ना चलवूंक शकची ना जर देव आमचे संगी आसा आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आज खंयच्यो संगती आमकां देवातान पयस ओडतात देवाक आमचे तावन पयस धांवडयतात सोम्याक आमचे तावन पयस करतात म्हणल्यार आमी समजून घेवंक अत्रे घ्या हांव दारार रावन टोके मारता जो कोण म्हाका स्वागत करता हांव ताचे थंय येतालो ताचे संगी रावतालो ताचे संगी जेवतालो उगडापण 3:20 वाक्य सोमी आमचे थंय येवं आमचे संगी रावूं सदांच आमचे थंय तसून तसूं आमचे ते आसलें सर्व नाकारीपण आमी सांडूंक अत्रे घ्या तयार सगळ्या समेस्तांक हांव बरें मागतां देवाचे आशिर्वाद देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे बरी संवसारांची सूख दिवंक गावाय उत्तम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची नितळ निर्मळ कुटुंबीवन स्त्री परचेक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली मेळची ना शारोतीन दुसरी चिणीचे सांजेर वो तू सोम्याचे सत्रे